सोनाली फोगाटाच्या भावान खुनाचो दुबाव उक्तायला उपरांत गोंयान राजकारण सुरू जालें। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत म्हणटा ताणें खंय डीजीपींक चौकशे खातीर आदेश दिल्यात, पूण सोनाली काळजाच्या आताकानूच मरण आयिल्ल्याचे दोतोर सांगतात अशें सीएम म्हणटा। मुख्यमंत्र्याच्या उलोवपा उपरांत काँग्रेस फुडारी गिरीश चोडणकर आनी आपाच्या युवा फाट्याचो मुखेली सिद्धेश भगतान सोनाली मरण प्रकरणाच्या खोलायेन तपासणी जावपाची मागणी केल्या। पोस्टमार्टम जावच्या पयलीं सोनाली काळजाच्या आताकाक मरण आयिल्ल्याचे मुख्यमंत्री कशें कितें म्हणपाक शकता असोय प्रश्न विरोधकांनी केला। हांवें काल म्हाका कळना फुडें डीजीपी कडेन हांव स्वता उलयलो आनी डीजीपीक सांगला की थॉरो इन्वेस्टिगेशन करचें, ताजो पोस्टमार्टम करपा खातीर गेला। पोस्टमार्टमचो रिपोर्टूय कदाचित डीजीपीक मेळ्ळा आसतलो, पण डीजीपीचे म्हणटे नुसार आनी डॉक्टर्सांच्या हेजे नुसार हांव डीजीपी कडेन उलयलो प्रिलिमिनरी तरी इट लुक्स लायक अटॅक, कार्डियक अरेस्ट। फिर भी उसका जो इन्वेस्टिगेशन पोस्टमार्टम का रिपोर्ट उसके पास आ जाएगा। प्रिलिमिनरी डॉक्टर्स और डीजीपी के कहने के अनुसार वो कार्डियक अरेस्ट से लग रहा है। Mysterious death of young BJP leader Sonali Fogat needs to be investigated properly. There should be fair probe. Chief Minister, Health Minister should not pressurize Goa Medical College doctors to compromise on autopsy report. The family members of Sonali has already raised the doubt about her death, and they also wants the investigation. We have to send a clear message to the tourism industry and to the tourists that they are visiting Goa, that Goa is a safe place. So we strongly demand with the Chief Minister that there should be a fair probe and they should not interfere to compromise the investigation and the medical reports. आयज तेजो भाव म्हणटा फॅमिली मेंबर एफआयआर जावं ना, एफआयआर करपाची गरज आसा, तेजेर इन्वेस्टिगेशन करपाचें आसा। दोग जाणांचें जें नांव घेता तांकां आपण इंट्रोस्पेक्ट करपाची गरज आसा, ते खंय आशिल्ले सगळे आसले। सो इनडायरेक्टली द केस इज बीन ऑन होल्ड, एफआयआर हॅज टू बी रजिस्टर्ड, पीपल हॅव टू बी कॉल्ड। आयज कोणाचेर इन्वेस्टिगेशन आसा दॅट 2 people हॅव टू बी बॉट एंड इन्वेस्टिगेटेड। अ सिंपल पर्सन कम फॅमिली हॅज अ डाउट, द डाउट हॅज टू बी क्लियर्ड। सीएम समज सिटींग इन ऑफिस कांट से इट माइट बी अ हार्ट अटॅक, might be means what? The family have lost a person, the loved one, and CM can come and say anything tomorrow.